अपुरबायाच्या कार्यांनी बरें मागचें एक भोव अपुरबायाची एक संप्रदाय रिवाज दस्तूर आमच्या मलगड्यांतावन चलून आयिल्ली आसा आनी आज ह्या बाळाक पडल्यान दवरच्या संभ्रमांत ह्या कुटुंबाक उल्हासून दोन उतरां बरें मागच्याक एक नामनेच्या व्यक्तीक ह्या घरच्यांनी ह्या कुटुंबाच्यांनी फ्लॉयडान विंचलेलें आसा आनी मोगान तांकां आपणें दिल्लें आसा आनी ते जावन आसात मानेस्त वॉल्टर डिसोजा नंदळिके अभिमानान तांकां वॉल्टर नंदळिके म्हणून आमी उलो करता दायजी वर्ल्ड मिडिया प्रायवेट लिमिटेड हाचे संस्थापक सांगतास मॅनेजिंग डायरेक्टर ते जावन आसात एक मल्टी टॅलेंटेड व्यक्ती कन्नडान सांगचें तर बहुमुखा प्रतिभे म्हणटा एक बरे समाजसेवक ते जावन आसात माध्यमाद्वारे जायती समाजसेवा ताणें केल्ली आसा प्रत्येक जावन कोरोनाच्या त्या वक्ता आनी इतर वेळारी गरजेवंतांक कुमोक आदार ते दिवन आसा सबार दानी मारिफात एक बरे संपन्नमूल व्यक्ती रिसोर्स पर्सन सांगतास फ्लॉयडाचे बरे मित्र ते जावन आसात एक बरे नाटकिस्त फिल्म कलाकार सांगतास सबार सिरियलांनी आनी आल्बमांनी तांणी नटन केल्लें आसा एक्ट केल्लें आसा दायजी वर्ल्ड टीव्हीर प्रायवेट चॅलेंज म्हणलें हिट प्रोग्राम ते आनी तुळुनाड्या माणिक्या अरविंद बोळार दिवन आसात आनी ह्या प्रोग्रामाचे डिरेक्टर स्टॅनी बेळा आमच्या मदें आयच्या ह्या कार्यांत हजर आसात जायत्या विशयांचेर जागृती ते लोकांक तवळ तवळ माध्यमां मारिफत दितात आनी हांगासर आपले मुखार येतात बरें मागच्याक मानेस्त वॉल्टर नंदळिके तुमच्या तळयांच्या वासान देव बरें करूं प्रितम बारी मल्टी टॅलेंटेड म्हळें म्हाका मस्त लोक गाळी दितात म्हणून सांगूं नाय ते बरें गेलें परत देव बरें करूं प्रितम आनी हांगासर जमलेल्या आमचो मोगाचो मित्र फ्लॉयड आनी डेलिया तांच्या कुटुंबदारांच्या मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता भोवशा फ्लॉयडाच्या हर एका बऱ्या कार्याक हांव एक काले म्हणटात एक परमनंट ताका भलायकी मागोवंक ताच्या काजाराक हांवेंच भलायकी मागिल्ली आनी ताज्या उपरांत तांच्या एनिवर्सरी जाल्ल्या वेळार म्हाका बरें मातसो अवकाश मेळिल्लो आनी आज परत्यान ह्या भुरग्याक पयल्या तांच्या जिवितांत पयल्या भुरग्याचें येणें जाताना ताकाय बरें मागोवंक तुमच्या नांवी हांव हांगासर उबो आसा तांची वळख हांवें सांगचें म्हणून ना बट ब्रीफ तुमकां प्रितमान सांगले आसतली फ्रेनिल सिल्वेस्टर डिमेल्लो एक अपुरबायेचें नांव दिलां मदलें सिल्वेस्टर तें आबाचें नांव वय बारी अपुरबाई फ्रेनिल सिल्वेस्टर डिमेल्लो ताचें जन्म फेब्रुवारी 14 जाता वॅलेंटीन डे दिसा आनी ताजे उपरांत करेज मायिल्ल्यांत भोवशा फास्काचें फेस्त जाल्ल्या ताजे उपरांतल्या पयल्या दिसा आज वॉलाची सेरेमनी तांणी दवरल्या क्रिस्निंगाची काल आमच्या इस्टरा दिसा ताका बाप्तिस्म दिला वयमो वय बरे दीस मेळ्ळ्यात फ्लॉयडाक बरे दीस वेंचून काडल्यात वॅलेंटीन डेस तशें वॅलेंटीन डे आनी ताजे उपरांत इस्टर फ्लॉयड आनी डेलियाचें पयलें बाळ म्हणटाना ताची पेरंट्स फ्रांसीस डिमेल्लो आनी वेरोनिका डिमेल्लो तीं खंयसर आसात वय हांगा आसात आनी तशेंच डॅनियल क्रास्ता आनी आयरीन क्रास्ता चर्क्याची आब आनी व्हडली माई आनी चर्क्याक पिज्जी माई ॲग्नेस क्रास्ता फळे देवान एक अपुरबायेचें बाग ह्या बाळाक फावो केला आमचें आनी तुमचें सगळ्यांचें मागणें जावं दी हो भुरगो व्हड जाताना व्हडलो जावन जाताना काजर जाता बरें जाताना पिज्जी माईचो पळोवचो आनी तेजे कडेन उलोवचो भाग ताका मेळोवन दी म्हणून ह्या संदर्भार हांव आशेतां आनी चर्क्याचे गॉड पेरंट्स म्हाका दिसता डेनिशा मोदर्न डेनिशा सांगा फ्रेनिल काले नांव अर्थ कितें हांवें
नांव कितें म्हणून अर्थ करचे प्रयत्न केले कित्याक म्हळ्यार आजकाल ही नांवांक अर्थच मेळना तूं खंयची नांवां येतात हांवें मागीर तितीन बुरचें बरयचें पडटा तें प्रोनावन्सिएशन म्हाका कस जाता पूण हांगासर एक आपोरबायेचें नांव सोदून काडलां ताका कारण इंग्लिशांत डायनामीक यस डायनामीक बिकॉज ही दोगांय डायनामीक हांवें चिंतलें हो एकलो मात्र डायनामीक म्हणून तें एक स्टेप मुखार आसा म्हळ्यार लोकांचे पाप बिरमोत एक सेवा आनी दुसऱ्या विशयान चिंतचें एक वर्तें देणें तिका दिता देखून हांव तिका डायनामीक म्हणटा डायनामीक म्हळ्यार हांगा व्हडलें व्हडलें येवन उलोवन व्हडलें नांव केल्यार पावना पूण काळजाच्या भितर मोगान तूं दुसऱ्यांक कितें करताय तेंय एक डायनामिजम आनी दुसरें अर्थ ताजें रेस्टलेस वस्तू आमचो फ्लॉयड ताजेंत नांव ताजेंत गूण ताका दिल्यात इंडिपेंडंट वय स्वतंत्र मागीर चॅलेंजींग ते एक बारी अपुरबायेचे शब्द आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यात आनी आउटस्पोकन आशिल्ले बरी उलोवचो म्हजे बरी आहलो बरें अपुरबायेचें नांव अपुरबायेचो अर्थ मोगाचें नांव हांव मस्त वेळ काडूंक वचना सड्ड उलोवंक वचना कित्याक हर एक पडचें हांवें उलयतना फ्लॉयडा विशयान मस्त उलयलां काजराच्या दिसा भलायकी मागतना उलयलां आनी खंय मुखार मेळ्ळ्यार उलयतां पूण आज हांव आनी स्टानी आमकां एक दुसरें कार्यक्रम आसलें पूण जाल्यार येता म्हूण सांगलें एक कारण ह्या भुरग्याक भुरगें जालां बट हांव ताका भुरगोच म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताका हांव पयले फावटी पळयताना तो 17 वर्साचो भुरगो स्टेजीर रावन परफॉर्म करून ताणें नाटक स्पर्धांत प्रायज विन जाल्लें आसा देखून ताका हांव भुरगोच म्हणटा त्या भुरग्याचें तालेंत आनी ताचें बरें मोन आनी तो मॅट एका फाटल्यान एक ताणें चलचें तें मॅट आनी ताका मेळची यशस्वी पळोवन ताजेर अभिमान पावला आनी दायजी वर्ल्डाच्या आमच्या कामांत खंयच्याय संदर्भार खंय आसल्यार तो कालें आसूं दी कितलें व्हडलें प्रोग्राम आसूं दी केदाळय कशें म्हणी करून एडजस्ट करून एक स्टुडियो घेता म्हाका स्टॅनी म्हणटा कित्याक म्हाका सद्द त्या विशयान गुंतून नासलें स्टॅनी म्हणटा एनी टायम एका मनशाक आमी पातयेत जाल्यार एक 8 वरार ये 5 वरार ये 6 वरार ये म्हणून सांगल्यार येवचो मनीस तो फ्लॉयड देखून फ्लॉयड ह्या संदर्भार तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा अपुरबायेच्या तुमच्या कुटुंबाक फ्रेनील आज देवान फावो केला आमकां सगळ्यांक हांगासर काजर आनी मुखार जावचीं आसात काजर जाल्लीं आसात धाकटीं भुरगीं व्हडलीं भुरगीं सगळ्या कुटुंबादार आसात तुमकां पळयतना खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार तुमच्या तोंडार हांसो आसात संतोश आसा खुशी आसा भुरगें जल्मतना आमकां सगळ्यांक खुशी जाता पूण सड्ड खुशी जावचें कोणाक आवयक न्ही गे आवयक मागीर घरा व्हडली माय आब आसल्यार तांकां हांच्याकी चड खुशी जावची कित्याक म्हळ्यार एक ते एक रिटायर्ड टायम जाल्ल्या उपरांत तांकां नातू या नात जाल्यार ताजे वरणी व्हडली खुशी खंयची आसना आनी तें भुरगें व्हड जावन येताना इस्कालाक वता आनी इस्कालाक वताना थंयसर आतांच्या संदर्भार सांगचें जाल्यार टिचरी लागीं अटॅच जातात धाकटीं भुरगीं आनी मागीर मुखार व्हड जावन 10-12 वर्सां गेल्लींच आमकां कळना कित्याक हांव त्या भुरग्यांचो बापूय म्हजी व्हडलीं दोगां भुरगीं व्हडलीं आसात आनी म्हजो दोगां चेडवां तिसरो चर्को ताका 11 वर्सां पोर मार्चाचे 1 तारीखेर 11 वर्सां जाताना म्हाकाच बगलीं ही 11 वर्सां कशीं गेलीं गे म्हणून म्हळ्यार तितलो फास्ट टायम वता आमकां कळोवंकच कळना पूण आज फ्लॉयड आनी डेलिया एक उडास दवरा जेन्ना एक चर्को या चेडूं 12 जावन 13 येताना सगळें चेंज जाता आवय बापायची जबाबदारी चेंज जाता त्या भुरग्या ते नाजूकायेन आमी तांकां पळोवचें पडटा भोव नाजूकायेन पळोवचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तुमकां जर तर 13, 14, 15 वर्सांची भुरगीं आसल्यार तुमकां कळटलें भुरग्याक एक चूर जोर करा 2 दिसां ती जेविनात 2 दिसां घरा जेविनात आनी बापायन जोर केल्यार 4 दिसां बापाय कडेन उलयनात म्हळ्यार ती एज तांकां आमी दुरसोंक जायना ते एक हॉर्मोन आमच्या भुरग्यांच्या बॉडींत ते एक वायब्रेशन जावन तो एक चेंज जावचो टायम आनी त्या वेळार मस्त कडेन कालें जाता की म्हळ्यार हांवें आयकल्लो आनी पळयल्लो अनुभव ती भुरगीं थोडे पडची स्वंत आवय बापायक दुस्मान म्हणल्या बरी पळयतात म्हळ्यार तांणी कालें बऱ्याक सांगल्यार तें तांकां समजना आनी त्या वेळार
तांकां दुस्मान म्हणल्या बरी पळयतात. कित्याक ताज्या पयले आमी इतले तांकां शेले करनासता आनी ह्या भुरग्याक हांगा व्हडली माई पिज्जी पुरो आसा म्हणटाना कितले शेले करचे नात. शेले म्हणटाना म्हाका एक गणिताचो उडास येता. म्हजो एकलो इश्ट तांकां एकत मस्त वर्सां उपरांत भुरगें जाल्लें. मस्त वर्सां उपरांत भुरगें जाल्लें. बारी एक कोंडाटान पळयलें. शेले म्हळ्यार कोंडाट. कोंडाटान पळोवन वो भुरगो खंयच्यान शिकच्यान आनी हुशार ना पूण धांवच्यान हुशार. रेस 100 मिटरान बारी हुशार. 4th स्टँडर्डाक येताना वो तालूक लेवल स्पोर्ट्साक सिलेक्ट जाता. 100 मिटरान बारी खुशी घरच्यांक आनी पुरा. कित्याक म्हळ्यार इस्कॉलान केदोळेय फर्स्ट. आनी एक दीस सगळ्या तालूक लेवलाचें एक कॉम्पिटिशन आसता. ताच्या हांगाच्या कोडयाल इस्कॉलांत आसता खंय. इस्कॉलांत आसतना घरच्यांक बारी खुशी. गॅरंटी वो थंय फर्स्ट येता म्हणून. आनी बरो आवय बापूय सकाळीं ताका बायसरून रेडी करन कीस दिवन बेसांव दिवन आनी पुरा धाडटात. पूण ताज्या घरा ताजी एक मोगाची कोंडाटो करची व्हडली माय आसता. हांव वयतालें म्हणटा व्हडली मायेक सांगून वच रे वेताना व्हडली मायेचें बेसांव काणून वच म्हणून. आनी वो चेरको वेता बेसांव दी व्हडली माय म्हणटा. व्हडली माय पटलून धरून कीस दिवन एक चॉकलेट दिता आनी कानान कालेंगी पुसपुसता बेसांवाची उतरां. चेडो वेता हांकां पुरा खुशी आज घरा संभ्रम जायजे. वो फर्स्ट येता गॅरंटी म्हणून. तितलो हुशार धांवच्यान. सुमार एक संजेर 4 वरां जाताना ओ सो येता मांडो सकयल घाल. मांडो सकयल घालून येताना हांकां आयलें टेन्शन. कालें जालें काय ओ गॅरंटी आनी फर्स्ट स्टेज जाल्लें. कालें जालें म्हणून आयलो. कालें जालें रे म्हणलो. वय गे कितले जाण आहले. 8 जाण आहले. तूं विन जावनाय गे ना. तुजें खंयचें प्लेस. म्हजें 8th प्लेस म्हणलो. 8 जाणां ताजें 8th प्लेस खंय. कित्याक म्हणून आनी आवय बापायनी दोगांनी जोर करून सुरलो. इतलो बरो धांवतलोय कशें तूं 8th प्लेस आयलोय म्हणून. ताका चेरको आवय कडेन म्हणटा मम्मा तुवें तर वेताना सांगलें व्हडली माय कडेन बेसांव काणून वच म्हणून. व्हडली मायन बेसांव दिताना एक चॉकलेट दिलें. मागीर कानांत लव म्हणली. लव धांव पुता म्हणली. हांव लव धांवलो म्हणटा. 100 मिटरान कोण म्हणी लव धांवत गे. आनी ओहली व्हडली माय मेळ्ळ्यार कशें वयर पडचें. देखून आज एक इन्सिडेंट आमी भुरग्याक कितले कोंडाटो करीचे तितल्यात कोंडाटो करचे न्ही. म्हजे करून जाल्यात. देखून मुखार आमी हर एकांत एक बॅलन्स दवरचे. हांवें सांगलें 13 वर्सां प्राय कित्याक सेन्सिटीव गे म्हणून. आनी त्या टायमार तुमची व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता बॅलन्स करून वेची. खंयच्याय संदर्भार तांकां दुखचें तसलें आसल्यार मोगान सांगचें तसलें. आनी त्या दळा आमकांय टेन्शन जाता तांकांय टेन्शन जाता. पूण आज तुमच्या सोमेस्ताच्या नांवी ह्या चर्क्याक ह्या कुटुंबाक बरें मागच्या संदर्भार हांव इतलेंत म्हणूंक आशेतां. तुमची आशा व्हडली जावंक पुरो. जल्मल्ल्या कुडले तुमी चिंतला जावंक पुरो हाका पयलें इंजिनियर करीचे डॉक्टर करीचे सायंटिस्ट करीचे आनी काले करीचे म्हणून. ते आवय बापायची आशा आसता. पूण मुखार वाडोवन येताना ताकाय कालें जायचें म्हणून विचारा. ताकाय कालें जायचें म्हणून विचारा. कित्याक सगळें आमी चिंतल्या बरी आमी सांगल्या बरींत जायचें म्हळ्यार तीं भुरगीं गॅरंटी तांच्या जिणयेंत वयर येनात. कितले मार्क्स काडून आयल्यात म्हणून विचारनाकात. इस्कॉलांत हांव आयिल्ल्या कुडले आज तुका कितले रँक मेळ्ळें कितले मार्क्स मेळ्ळे म्हणून विचारनाकात. आज तुवें तुमच्या क्लासींत कोणाक हेल्प केलाय. तुजें टिफीन तुवें कोणा ओट्टूक शेअर केलाय. तुज्या टिचरीक कितलें तुवें हेल्प केलाय. तीं सवालां आमच्या भुरग्यांक आमी विचारच्या बरी जावन दीत. कित्याक म्हळ्यार आमकां पडोवन गेल्यात खाली मार्क्स 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 मात्र. देखून थंय जावन इल्लें बरें या आमच्या समाजांत एक बरो सिटीजन जालो. आमच्या समाजांत आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत एक आमकां आदर्श जालो जाल्यार ताजे वरवीं व्हडलें बाग आनी हें दुसरें खंयचेंय ना. आखेर करच्या पयलें हांव तुमकां सांगूंक आशेतां हीं भुरगीं व्हड जावन येताना म्हजो चेरको दुबय आसतना 3 वर्सां जाताना तो गाडयेचें ब्रांड सांगतलो. हळें ती मर्सिडीस गाडी गेली ती ऑडी गाडी गेली म्हणून. म्हाका सरप्रायज. 3 वर्साच्या भुरग्यांक कशें इतलें कळीत गे म्हणून. पूण ताका कारण आमीच आमचें तें एनवायरमेंट. आमी ब्रांडा विशयान उलयता ग्रेस्तकायेच्या विशयान उलयता व्हडल्या विशयान उलयता. जर तर एक आमी आमच्या भुरग्यांक सांगलें कार कोरोडाच्या कारांत बसून आमी चलच्या बदलाक या ते वेताना कशें भोगता म्हूण सांगच्या बदलाक कोरोडाच्या गाडयेर पोयण करतना या खंयच्याय गाडयेर पोयण करतना आमचें पैण कशें आसलें. कितल्या कोरोडाच्या गाडयेर आमी बसल्या म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. पूण खंयच्याय गाडयेर वतना आमचें पैण कितलें आसलें. आमी ब्रांड वॉच
वॉच म्हणटाना काले म्हणटा रेडो पाडो रोलेक्स कले कले व्हडले व्हडले ब्रँडाची नांवां सांगतात पूण आमकां ब्रँड इम्पॉर्टंट न्ही आमकां वॉचाचो टायम इम्पॉर्टंट वेळ कितलो वेळ सगळ्या वॉचांनी दिवचे वेळ सेम कितल्या माळयेच्या घरांनी रावताय कितल्या कोरडाच्या घरांनी रावताय ते इम्पॉर्टंट न्ही घरा भितर कितल्या सुखान आनी समाधानान आसाय म्हणलें इम्पॉर्टंट जर तर आमच्या भुरग्यांक तें शिकयलें जाल्यार ऑटोमॅटीक जावन आमच्या समाजांत एक बरो नागरीक बरो सिटीजन जावंक आमी शिकया तुमच्या सोमेस्ताच्या नांवी आज हांव ह्या चर्क्याक बरें मागतां मुखार वो आमच्या समुदायाचें एक थीक जातलो दोगांयचेंय नांव आनी सगळ्या कुटुंबाचें नांव वो सगळ्या संवसाराक परजळटलो आनी आज तूं व्हड जावन गेल्ल्या उपरांत तूं एक क्रिकेटर जा तें जा हें जा हांव खंयचेंय सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार कितें तें मुखार जातात गुर्तून आपूण एक बरो सिटीजन जावं दी हांव एक कडेन तशें एका बिस्पाच्यान हांवें बिस्पान म्हाका जोर केल्ले आसा एका कडेन कुंभाराक भलायकी मागतना हांवें सांगलें ह्या भुरगो मुखार व्हडलो जाल्ल्या उपरांत सचिन तेंडुलकरा बरी जावं दी या शाहरुख खाना बरी जावं दी या आनी कोणा बरी जावं दी म्हणून मागीर भलायकी मागून जाल्ल्या उपरांत थंय एक बिस्प आसलो अलाहाबादचो आतां सरला तो म्हाका येवन म्हणालो आळे बा भलायकी मागली बरी जाल्या पूण तुवें ताका तेंडुलकर शाहरुख खान म्हळी ताणें कित्याक पाद्री जावन वचो कित्याक पाद्राब जावन वचो पूण हांवें मात्र थंय सांगलें फादर ताजें तोंड पळयतना पाद्री जावचें बरी दिसोना देखून हांवें तशें जावंक सांगलें म्हळें पूण आज तेंय एक ऑप्शन आसा जर तर तो एक धर्म तो एक बेस आमकां खंयचो बेस जाय जे चूज करचें तसले बाग ताका देव दिवं दी तुमचे आशिर्वाद आनी हांगासर आसल्या सगळ्यांच्या नांवी हांव फ्रेनिलाक बरी भलायकी मागतां तुमची जिणी नंदन जावं दी थोडींच वर्सां काजाराची जाली मुखार आनी एक जावं दी देवान फावो केल्या ताकाय भलायकी मागोवंक दिता देव बरें करूं आनी तुमचें सगळें बरें जावं दी म्हणून मागता ह्या संदर्भार थँक्यू देव बरें करूं मानेस्त वॉल्टर डिसोसा नंदळिके मोतयांत आसल्या भोव अपुरबायेच्या उतरान ह्या कुटुंबाक तुमी बरें मागलां उल्हासिलां सांगता भुरगीं वाडून येता आसतना वडिलांनी जोगासणेची नदर त्या भुरग्यांचेर दवरची म्हणून जागृतकायेचो उलोय तुमी दिल्लो आसा तुमचो आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा सांगा दिल्ल्या माने स्टॅनी बेळा तुमचो आमी आभार मानता थँक्यू सो मच